Just imagine. नमस्कार इष्टानो आणि कशा आसात तुम्ही? हांव एकदम घट लेटेस्ट बातमी आयकली. सरकारान खंय होम डिपार्टमेंट एनहान्स करपाक, इम्प्रूव करपाक, पुलिसांचो मोराल वाडोवपाक एक स्पेशल मॅनेजमेंट स्पीकर हाडलेलो आणि त्या स्पीकरान आपल्या स्पीचीन SP लेवल, PI लेवल, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटातल्या पुलिसांक आपल्या परीन कितें कितें सांगलें कितें सांगलें लेट्स सी. जस्ट इमॅजिन. Good evening, folks. How are you all? Oh, महेश. पत्रे साहेब अजून फाट दुखता ते फाटल्या फावटी बरा. अरे सलीम साहेब कशे इतल्यांकूच वळखता हांगा, बाकी केन्ना मेळोंक ना आनी मेळपाची इच्छा ना. तुमी केन्ना विचार केला की पुलिसाच्या नांवानूच DGP आसा आनी एका DGPच्या नांवान ड्रग्स आसा. धर्मेश पै आंगले, DGP आंगले, त्याच्या नावान DGP आसा आनी DGP OP मिश्रा त्याच्या नावान ड्रग्स आसा. खूब बारीक विचार केल्या नंतर, खूब रिसर्च केल्या उपरांत म्हाका एक गजाल कळ्ळी जी तुमकां आयज मेरेन स्ट्रायक जावंक ना. सो म्हाका एक कळ्ळें की जर पुलिसा कडच्यान मदत जाय जाल्यार 100 हो आंकडो डायल करचो पडटा आणि त्याच पुलिसा कडच्यान जर आमची सुटका करून घेवंक जाय जाल्यार 100चा आंकडो फुडें करचो पडटा. एम आय रायट? तर एक म्हाका कळना, वन थिंग आय डोंट अंडरस्टँड इज वाय डू यू पीपल slap the accused or thief or a criminal or a suspect when you arrest him? The first thing which you do is slap. पहिली थापट कित्याक मारता अरेस्ट करतना? तुम्ही दाखोवंक सोदता की तुम्ही चोराक और त्या एक्युजाक और त्या कल्प्रिटाक रंगे हात धरला, रेड हँडेड, म्हणजे तुमचा हातूय रेड जाता आणि त्याचे गालूय रेड जाता. बरें फाटी एक अशी घटना घडली की पुलीस कॉन्स्टेबल सखाराम हेची बॉर्डरीचेर, गोवा बॉर्डरीचेर ड्युटी लायलेली. सो सखारामान ड्युटीच्या 4थ्या दिसा 2 ट्रक धरले जे चोरयांनी सोरो बॉर्डरी भायर व्हरताले आनी पेट्रोल थोडे. पण सखारामाची ट्रान्सफर जाली. प्रमोशन सोडून दिया, तेजी दुसऱ्या दिसा ट्रान्सफर जाली. कित्याक? कोणी सांगू शकता तुमच्या भितरलो? या तुम्ही डिसाइड. ओके त्यांनी ट्रक धरले म्हणून त्याची ट्रान्सफर झाली. बरें, तुमची सॅल्यूट मारपाची जी आसा पळय न्ही, एक कंपल्शन आसा, सॅल्यूट मारचोच पडटा. पुलीस कॉन्स्टेबल PIक मारता, PI DYSPक मारता, DYSP SPक मारता आनी SP मागीर IGक मारता, DGक मारता. सिनियर दिसलो काय सॅल्यूट मारता. पण ही संवय कितली माल. एक SP बायन पडलो आनी बायन पडटकूच थोड्या दिसांनी ते एक राजू भितर येयलो ताका सेव करपाक, वाचोवपाक. तो SP तो राजू घट धरीत धरीत वयर पावलो आनी बांयच्या काठार पावता थंय आसा. बांयच्या काठार पावता म्हटल्यार त्या राजू सोडप्या मनशान तो राजू सोडलो आनी सॅल्यूट मारलो, कित्याक तो पुलीस कॉन्स्टेबल आसलो. SP परत बायन पडलो. मागीर परत 3-4 दिसांनी एक मोठो राजू भितर येयलो. तो राजू धरीत तो SP परत वयर पावलो आनी तो काठार पावता म्हटल्यार स्वता SPन तो राजू सोडलो आनी सॅल्यूट मारले. कित्याक? तो राजू सोडपी DIG आसलो. अशें आसता. सो ह्यो गजाली आनी तुमचे अर्धे लायफ सॅल्यूट मारपाकूच वयता आनी हे सगळे फॉर्मेलिटीजानूच वयता. इट्स लायक केरला हायटांचे अर्धे लायफ लुंगी सांबाळपाक वयता पळय, तशें जालां हें. सो तुमी सांगपाचें की हेजो मिनींग कितें? कितें जालें? सॉरी, चुकून दुसऱ्या विजूअल लायला, सारकें लायता. कितें खंयचें लायला? दुसरें तें लाय सारकें. सो एज तुमी पळयता सद्या हांगा की हेजो मिनींग कितें, म्हणजे हे खंय. अरे तूं सारकें लाय. सो हे विज्युअल्स पळोवन तुमी सांगा म्हाका की ही प्लेस खंय आसा ती.
So, any guesses? What? Vietnam in Australia? ना 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 ना. तुम्ही म्हणता डिसेप्शन आयलंड अंटार्क्टिका? नो नो नो. किती म्हणता? टोमियोका फुकुशिमा जपान? अरे ना. सॅन जुआन पारंगुतीरो स्पेन? नो. Okay, don't worry, I'll tell you how ही जागा कधी. This is your own police training school at वाळपय, PTS. विसरले? हांगासूनच तुम्ही सगळ्यांनी सुरवात केलेली आणि आज तुम्ही हांगा मेरेन पावल्या. PTSची सध्या ही दशा आसा. त्याची एकदम ओल्ड हेरिटेज सामकी सायट झालेल्या अशी. Is transfer in GRP of any PI or any constable, it means punishment? Then why? 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 Just imagine. आधी एक अशी बेश्टी स्पीच असली त्याच्या आदल्याचं म्हाका बरोच आहे आणि आता म्हाका फुडें सांगूंक येना. इश्टानो अशें म्हणटात की बोवाळ केल्या खंय कांयच मेळना. आता आता न्हू मागीर सारकी घाल मरे. ओके इश्टानो, फायनली विष्णू वाघाक ESGची खुर्ची मेळ्ळी. मागीर ते पयलीं कित्याक घातलेली बोवाळ केल्या शिवाय बी? त्यांच्या बर्थडे दिसा तांकां CMन हे बर्थडे प्रेझेंट दिले आणि विष्णू सोमतो मनमोहन मोडा भितर गेलो. आता ते कांयच उलयनात. फक्त रातचे 8 ते 10 फेसबुकार चॅटिंगां उपलब्ध आसता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकां खातीर. म्हाज्याकडे त्यांच्या सगळ्यांत घट इश्टाकडे सुद्धा ते आतां उलयनात. विष्णू वाघाच्या वाडदिसाच्या सभेक मांद्रेकर, पर्रीकर आणि बरेचशे कर भरपी मनीस असले हजर असले. जस्ट इमॅजिन. बर्थडेक विसरलो तूं आमकां आफोवंक, पण आमी तुका विसरूंक ना. काम आसता तेन्नाच फ्रेंड जाय तुका, नाल्यार फ्रेंड कित्याक जाय? आतां उलयतलो तूं आयज हांगा? ना. आतां कितें उलयतलो? आतां ESGची खुर्ची मेळ्ळी न्हू, आतां कितें उलयतलो? मांद्रेकर तूं फुडें सर, तूं उलय तूं. फुडें कोण जर उलयलो ना जायत जाल्यार तूं एकदम उलय म्हटल्या नंतर एक अडचण जाता. कितें उलोवचें समजना. अरे तुजेच न्हू, ह्या सरकारांतल्या सगळ्या मंत्र्यांची हीच गत आसा. तेंची उलोवपाची संवयूच तुटल्या. आनी पर्रीकर सगळ्यांच्या वाटेन आपुणूच उलयता अशें म्हणिना हांव. हांकां फेसबूक वापरपाची संवय जाल्या चड. चॅटिंगातूच आसता फक्त चॅटिंग. आनी उलयतले संवय तुटली न्हू, कशें उलयतले अशें म्हणपाक सोदता हांव. आमी काल साहित्य संमेलन करताले. साहित्य संमेलनाचे वर्कशॉप. म्हणजे कळ्ळें तुमकां? मांद्रेकर सुद्दां हे विष्णूच्या गँगाचोच मेंबर. दोगी सारके घट्ट सारके. आतां विष्णूच्या स्तुती सुमनांचो वर्षाव जातलो पळया. पण एकदां मायक फुड्यान येवन मायक फुड्यान थेयलो तो उलोवंक चालू केलें काय ना की मागीर तो तेची वयाची हे तूं विसरता. मांद्रेकर बाब, इट्स ओके. कारण हेंकां हें लागना. हेंकां हें म्हणजे कितें आतां हें हांगाय हाडलें हें. त्यांच्या फुडल्यान एकदां मायक मेळ्ळो काय ना मागीर तेंची एकदां चालू जायत जाल्यार मागीर तेंकां आडोवपी कोणूच जायना. ते केवळ आपले शारिरीक अवयवाक कितें उलोव ते कळना म्हणटा आनी एक एक वर उलयता. फक्त शारिरीक हें दिसता की शारिरीक गजालींचेर कित्याक पावलो मांद्रेकर बाब? तुज्या कडच्यान हें मात एक्सपेक्टेशन नासलें. शारिरीक बी गजाली हांगा काळ वेळ पळय कितें CM आतां उलोवपाक. CM आतां कितें म्हणटा ते CM ज्या मनशा कडेन कर्तृत्व आसता त्या मनशाची कर्तृत्वाची खंय तरी देख घेवपाची आसता. मुख्यमंत्री महोदय धन्यवाद. तुमच्या ह्या आदर सत्काराबद्दल हांव तुमचो ऋणी हा. त्रिवार धन्यवाद तुमकां. कल्पनेच्या भरारी आणि फक्त केवळ म्हाका दिसता मनान विचार ताच्या पेक्षा फास वचूंक शकता.
अशें आमच्या हातूंतलें व्यक्तिगत म्हणजे स्वाभावीक विष्णू सुर्यावाग आसा. हांव म्हणटा म्हाका म्हणटा म्हणून सगळें विष्णू म्हणटा. अनेक वाडदीस येवं फुडल्या वर्सा 50वा आसा. हाज्या पेक्षा बरी पॅकेज 50वाक आसतली इतल्या चलतान देव. सीएम म्हाका स्पेशल पॅकेज दिवच्या पयलीं विष्णूच फुडल्या वर्सा बर्थडेक सीएमाक एक व्हडलो प्रेझेंट दिना जाल्यार पुरो कितें जस्ट इमॅजीन सांगोय ना कितें जाय. अजून सिरियस काय रिएक्शनूच दिना. जस्ट इमॅजीन. इश्टानो खूब दिसांनी म्हाका दिसता और ना फर्स्ट टायम MLA ग्लॅन टिकलो मिडिया म्हऱ्यान आयलो तेन्ना जस्ट इमॅजिनाकूय दिसलें की हात धुवन घेवपाक मेळ. सॉरी जस्ट इमॅजिनाकूय टिकलो कडेन उलोवपाची संद मेळ्ळी. जस्ट इमॅजीन. ग्लॅन टिकलो आल्डोनान प्रुडंट कित्याक दिसना? The cable which was put in 2011. 2011 म्हणजे हालीचो केबल तो इतल्या बेगीन कसो पेड्ड्यार जालो तर? वाय इट गॉट पेड्ड्यार? Because of the rains, heavy rains. Footing. Okay, let's test your GK. For what purpose is charas used? Let me repeat. For what purpose is charas used? For the joints. Very smart. Very smart. Okay, our original question remains. Prudent Aldonan सारखे कित्याक दिसना ह्या दिसांनी? From National Substation by bifurcating existing 11 kV Aldana feeder at National Substation amounting to rupees 55,95,623 for National Life section at the earliest. रियल लायफान ग्लॅन टिकलोचे दोनूच फेवरेट. एक म्हणजे अमिताभ बच्चन. You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. आणि दुसरो विश्वजीत राणे. Then I was told that it was retendered because 2 departments are involved, so they wanted a facility that includes tests for all these things. त्यांची स्टाईल मारतात फास्ट लोक आम्ही सगळ्याकडे कामां केले आणि पॅरामेडिकल स्टाफ आहे जवळ झालेलं नाही सगळीकडे आम्ही केलेलं आमचे पयले असं काम. बरें जेंका आयज सांगलेलो जोक 3 दिसां उपरांत कळटा तेंकां कितें म्हणटात? Tubelights. रायट सेड ग्लॅन, रायट सेड. ग्लॅन टिकलो तूं बरो ब्रायट आसा, तूं खूब तेंप टिकतलो. ते ड्युएल सिटीजनशीप प्रकरणांत तूं कांयच भिवपाची गरज ना. जस्ट इमॅजीन. इश्टानो जस्ट इमॅजिनाक तुमची गरज आसा. जस्ट इमॅजिन नीड्स यू इफ यू आर अ गुड मिमिक, गुड आर्टिस्ट, or if you can write a short comedy skits, then please let me know. Call me on 8390 540 510. हेजेर म्हाका कॉल करा आनी सांगा जर तुमच्याकडे टॅलंट आसा जाल्यार यू कॅन बी अ पार्ट ऑफ जस्ट इमॅजिन इन फ्युचर एपिसोड्स. पण सद्या एक घेवया आमी बारीकसो विसव. जस्ट इमॅजिन.